नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। काणकोण लोलया भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी प्रकल्पाक येवकार सुमार 3000 लोकांक मेळटलो रोजगार। फुडल्या 6 म्हयन्यांत प्रकल्पाच्या कामाक जातली सुरवात। काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकरांची चांदेल आसापूरचे सरपंच तुळशीदास गावसाच्या अविश्वास थारावाची चर्चा। पंचा वांगडा बाउन्सर थळावे आक्रमक। सरपंचाक तेंको दिवपाक मोठ्या प्रमाणात जमिल्ले थळावे। म्हापशा मोरोड वाठारांत रिसेप्शनिस्टाचेर सुरी हल्लो केल्ल्या प्रकरणांत महाराष्ट्रांतल्या दुबाविताक केल्या अटक। म्हापशे पुलिशेची कारवाय। बेळगांवच्या शेतकऱ्यांचे खणी विरोधांत आंदोलन सुरूच। 2 दिसां भितर करात प्रश्न सुटावो। कायदेशीर लढो लढतले। बेळगांवच्या शेतकऱ्यांची शिटकावणी। वाळपय शारांत येरादारी कोंडी समस्येचो सुटावो करपा खातीर नगरपालिकेन नो पार्किंग झोन केल्या जाहीर। नगरपालिकेचे पदाधिकारी तशेंच पुलिशेचे बसकेन घेतले महत्वाचे निर्णय। आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचो हक्क आमकांच जाय म्हणीत गाजली श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाची जाहीर सभा। आता खबरो विस्तारांत। काणकोण लोलया भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी प्रकल्पा खातीर कोमुंदादी कडल्यान ESGक 10 लाख चौकड मीटर जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया पुराय जाली। ह्या फिल्म सिटी प्रकल्पाक लागून सुमार 3000 लोकांक रोजगार मेळटलो, अशें काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगले। फाटल्या 6 म्हयन्यांत ह्या प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जातली, अशी माहिती तवडकर हांणी ह्या वेळार दिली। तशेंच ह्या पठाराचेर IIT प्रकल्प येवपाचो आशिल्लो, मात तळाव्यांनी ग्रामसभेंत IIT प्रकल्पा विरोधांत थाराव घेतिल्लो। काणकोणाक ग्रीन प्रोजेक्ट येवचे म्हणजे नॉन पोल्युटेड येवचे आणि काणकोणच्या लोकांची भुरग्यांचे म्हणजे जे शिकिल्ले भुरगे आसात तांचे रोजी रोटीचे प्रश्न सुटचो म्हणजे मागणी खूब वर्सां पयलीं आशिल्ली आनी ताचोच प्रयत्न करता आसतना की आमी फिल्म सिटीचो विशय लावन धरलो आनी तो विशय लावन धरता आसतनाच की अर्थात लोलये पोळे हेजे कोमलदार दिसांनी तांणी योग्य परीन सहकार्य केलें। तांणी 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा ती म्हणजे सरकाराक ESGक दिली गेली आनी तातूंतल्यान दिवपाची मान्यता ताचो मानता ते प्रोसिजर कंप्लीट जाल्ले आसा। त्यामुळे की तो प्रोजेक्ट येवपा संदर्भांतली ज्यो कांय फाटले स्पेक्युलेशन जें आसतालें पळय आसा ती ऑलमोस्ट पुराय जाल्लें आसा सोंपलेलें आसा आनी ताजें स्वागत जें आसा की म्हणजे अर्थात कोमलदादीन केल्लेंच आसा। लोकल आमची पंचायत आसा तांणी केल्लें आसा आनी ह्या विशया संदर्भांत म्हजी अपेक्षा आसा की जो जसो प्रोजेक्ट फुडें वतलो पळय ताका पूर्ण काणकोणकरांनी सहकार्य करचें। कारण कशें जाता की हांगा खंयच्याच प्रकारचें पोल्युशन नाशिल्लें प्रोजेक्ट आनी आजच्या काळांत ते प्रोजेक्ट येवपाची गरज आसा एम्प्लॉयमेंटा खातीर आनी ताजे एंड टू एंड आसा न्ही एक 2-3 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो आनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तर ताजे पेक्षा चड जावंक शकता। प्रायवेट कंपनी इंडस्ट्री हाडटली काय गव्हर्मेंटा थ्रू येता? न्ही हो प्रोजेक्ट आसा जसो आमी मोपा एअरपोर्ट केल्लो आसा पळय त्या बेजाचेर म्हणजे इनकम शेअरिंग ह्या कन्सेप्टाचेर आसा की PP मोडाचेर जातलो प्रायवेट गव्हर्मेंटान एप्रूव दिल्लो आसा। गोंयचो सभापती रमेश तवडकर हेणे आज एक काणकोणाक स्टेटमेंट केल्लो आसा की काणकोणाक फिल्म सिटीचे जे सोपस्कार आशिल्ले ते जवळ जवळ पूर्ण जावपाक आयिल्ले आसा
ही फिल्म सिटी भगवती पाठार लोलये हांगा जावपाची आसा आनी तेणें अशेंय सांगलां की ह्या जाग्याचेर स्थानिकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, स्थानिकांक पयले प्रिफरन्स आसतलो. जवळ जवळ 2 ते 2.5 2 ते 3,000 स्थानिकांक हांगा जॉब मेळटलो अशें तेणें सांगलेलें आसा. हो भगवती पाठार तोच भगवती पाठार ज्या जाग्याचेर जवळ जवळ 8 वर्सां पयलीं IIT येयल्ली आनी लोलयेच्या लोकांनी हांगा तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून तो ग्रामसभेक ठराव घेवन ही IIT गेल्ली. आतां अशे वेळाचेर जेन्ना ग्रीन प्रोजेक्ट येता आनी स्थानिकांक थंय प्रिफरन्स दिल्ली वयता आनी रोजगार मेळटा तेन्ना लोलयेकार आतां कितें करतले हेजेर सगळे काणकोणकारां मदीं चर्चा चल्ल्या. म्हापशा मोरोड वाठारांत मोहिरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्टाचेर सुरू हल्लो केल्ल्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन पुणे महाराष्ट्रांतलो दुबावित स्वानंद कसबे हाका अटक केल्या. बिरेस्तारा दुबावितान मोहिरा हॉटेलाचो रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकर हाचेर सुरी हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यान रिसेप्शनिस्ट संदेश गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयात फुडलो उपचार सुरू आसा. हल्लो करून फरार जाल्लो दुबावित स्वानंद हाका म्हापशे पुलिशेन उसरा राती ताब्यात घेतलो. आम्ही आज सध्या म्हापसा मोरण हांगासर आणि हांगासरल्या एका नामवंत हॉटेल जे आसा त्या हॉटेलांत संदीप पाडलोसकर हो मनीस काम करतालो रिसेप्शनिस्ट म्हणून. हाचेर अननोन एक अज्ञात व्यक्ती जो आसा तो रिसेप्शन कावंटरा कडेन भितर सरलो आणि जो संदेश पाडलोसकर आसा हाचेर मानेर तशें पोटार अश्यो मेजर वार करून तो हांगासरल्यान पळोवन गेल्लो आसा. जो संदेश पाडलोसकर आसा हो मूळ रावपी साल ह्या गांवांतलो आनी तेज्या आंगाचेर मेजर इंजरी इंटर्नल खूब मेजर इंजरीज असल्या कारणान ताका डॉक्टरांनी GMCन प्रिफर केल्लें आसा. आनी सध्या आमी घटनास्थळी आसा आनी हांगासर म्हापशेची पुराय पुलीस टीम पाविल्ली आसा. ते पंचनामा तशेंच इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स हांव असोकी. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचें देवूळ आमकां जाय, आमचो हक्क आमकांच जाय ह्या 3 मागण्यांचेर ठाम शिक्को मारीत श्री नवदुर्गा प्रतिश्ठापनाची जाहीर सभा गाजली. देवळाचे महाजन आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करता. जेन्ना देवकार्य करपा आसता तेन्ना महाजन जाती भेद करता. देवळाचो देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, खंयच कोणाचेरूच भेदभाव जावचो न्ही. देवी सातेरी मडकयकारांनी जे देवी नवदुर्गेक रूप दिला ते रूप कायम तशेंच उरचें अशी ठाम मतां बसकेक आयकुपाक मेळ्ळी. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचें देवूळ आमकां जाय आनी आमचे हक्क आमकां जाय. आनी ह्या खातीर आमी खंयच्याय थरार वचपाक फाटीं रावचे नात. श्री नवदुर्गा माता की दुसरो मुद्दो म्हळ्यार आमच्या गांवच्या लोकांच्या हक्काक आमी सगळे संघर्श करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा संघर्ष केल्या शिवाय आज पर्यंत आमच्या पदरात कांयच पडलेलं ना आणि हे हक्क मेळोवन आमच्या भितर फूट घालपा खातीर प्रयत्न चल्ल्यात. त्याच बरोबर आमची दिशाभूलय करपाचो प्रयत्न चल्ल्यात. म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता आमी सगळे एकठांय रावन हो लढो दिवया. हो लढो दिता आसतना तुमच्या मुखार खूब आडखळी येतल्यो. पयल्यांतली मोठी आडखळ म्हणल्यार आतां आमकां सुप्रीम कोर्टान परची जी ऑर्डर आसा ती चॅलेंज करची पडटली. आनी हे सगळें करता आसतना आमच्या पर्सनल लायफानूय वेगवेगळे प्रसंग येवपाक शकता. कशें जातलें, कोण करतलो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. भावानो, एकूच सांगता, हे सगळें आमी जर तर अचीव करतले जाल्यार फक्त आनी फक्त आमी सगळे एकठांय रावत जाल्यारूच हे सगळे अचीव जावपाक. आनी देवी नवदुर्गा आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरतली हातून मात्तूय दुबाव ना. तिसरो मुद्दो म्हळ्यार जो कोण आमच्या हक्का पासून किंवा आमच्या ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गा मातेच्या सेवे पासून आमकां पयस करपाचो प्रयत्न करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. ही एक शिटकावणी जावन आसा त्या लोकां खातीर जे कुकर्म करतात आनी पडद्या फाटल्यान जावन जे तांकां सपोर्ट करतात तांचे खातीर लक्षांत दवरात, आमी खंयचेच समाजा विरुद्ध ना. पूण जो कोण आमकां ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गेच्या सेवे पासून वंचित करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना.
भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दिल्लींत भेट घेतली। हे भेटी वेळार विश्वजितान गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्याकडेन उलोवप केलें। फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मेती हांणी काडिल्ले पेंटिंग विश्वजितान आपल्या आवय बापाय वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेट दिले। सिंधुदुर्गच्या कुडासी बोंबाडी वाठारांतल्या तिळारी कॅनलान कार पडून एके बायलेक मरण आयले। चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। कार कॅनलान पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक आगताक मरण आयलें। शुभांगी हिचो चलो गाडी चलयतालो अशी म्हायती मेळ्ळा। शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयांत परत येतना बेरेस्तारा उसरा राती 1च्या सुमाराक हो अपघात घडलो। काल रात्री कुडासे भोंवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो। रातच्या साधारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आणि ह्या अपघातान एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आणि ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा। शुभांगी परब ओझरी पेडणे रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान। गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडणे अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान ॲडमीट केला। काल राती आपल्या आईक आनी भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक, ताची विचारपूस केली आणि परततना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचें सुटलें आणि गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली। तिळारीच्या कालव्यान उदक असल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली। पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें। अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाल्ली। तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलें, पूण जेन्ना रुग्णालयात व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आणि तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा। ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी त्यांच्या भाव हांकां काय जावंक ना, पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें। ही असली आताची अपडेट। आमी अश्यो अपडेटी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या। ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4000 रुपया मेळटले। समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या। गोंय सरकारान राज्यातल्या विधवा बायलां खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना चालू केल्ली। ह्या सुरक्षे अंतर्गत विधवा बायलांक 1500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळपाचो। ह्या योजनेचो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ज्यो महिला जांकां ज्यांचे पती हांकां मरण येयल्लें आसा, जांकां आधार ना आर्थीक आधार, त्यांच्या खातीर आर्थीक आधाराक लागून ही योजना जी आहा ती चालू केल्ली। आता ह्या योजनेन काय बदल केल्लेले आसा। ते बदल जावन आसा ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिराय सकयल भुरगीं आसा तांकां आता म्हयन्याक 4000 रुपया आर्थीक सहाय्य मेळटलें। तशेंच ज्यो महिला जांकां 21 वर्सां पिराय वयर भुरगीं आसा, तशेंच ज्यो महिलांची वर्सां 60 वर्सां जावन आता सिनियर सिटीजन जाल्या तांकां सुद्दां आता म्हयन्याक 2500 रुपया मेळटले। हेतून एक महत्वाचो मुद्दो असो आसा की ह्यो ज्यो महिला ज्यो आसा ह्यो महिला गृह आधार योजनेचो लाभ घेवंक शकच्यो ना, कारण आतापर्यंत गोंयान जवळपास लाखभर विधवा महिला ज्यो आहात त्यो दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेतात, ताका लागून तांकां गृह आधार योजनेचे लाभ घेवपाक मेळचे ना। ह्या हितून आनी एक बदल जो केल्लो आसा तो म्हटल्यार जी पयली लिमीट आसली इन्कम लिमीट ती वाडयलेली आसा। पयली ही लिमीट आसली ती 24,000 लिमीट आसली आणि ती आता वाडोवन जवळपास 1.5 लाख लिमीट केलेली आसा इन्कम लिमीट। म्हणजे वार्षिक उत्पन्न तुमचे 1.5 लाख सकयल आसपाक जाय तांकांच ह्या योजनेचो लाभ मेळूंक शकता। ही असली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची अपडेट। अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। 2 दिसां भितर प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार कायदेशीर लढो दितले अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी दिल्या। शेतकाऱ्यांच्या मागण्यांचेर अजून उपाय भायर सरूंक ना।
म्हयनो जालो तरी पिळगांवच्या शेतकारांचं आंदोलन अजून मिटना. शेतां आनी रिट्रेस केल्ल्या कामगारांचो विशय फुडें करून शेतकार रस्त्याचेर देंवल्यात. शुक्रारा शेतकारांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिवन मागण्यो सोडोवपाक 2 दिसांची मुजत दिल्या. आमचो डिमांड जे आसले कंपनी ते हांवें दिल्ले तेजेर अजून कांय सोल्युशन दिना म्हणून आमी आयज परत खंय तरी तरतूद जावचें आनी तेजो निर्णय बरो येवचो म्हणून आयज आमी 2 डिमांड जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा, तांकां दिल्ले आसा. आनी तेजो जो डिमांड जे आसा हे आमचे 2 डिमांड आसा ते सोमार पर्यंत जावं कितें आसा तो पास करिना जाल्यार आमी जे कितें कायद्यान करूंक जाय पळय ते कायद्यान करून वचून करतले. इतलेंच आमी रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जे कितें आमी डिमांड दिला आनी डिमांड व्हडलें कांयच ना. हे डिमांड जे आसा ते ह्या कंपनीक जे आसा हे कांयच न्हू सोल्युशन करपाक आनी धाडपाक जर सुरळीत तेंचो ट्रान्सपोर्ट जातले आनी आमी म्हणटा की हो खरो आसा तो सुरळीत ट्रान्सपोर्ट चलोवपाक लागून आमी खंय तरी माथे घेवन आमी आमचे डिमांड जे व्हडले आसले ते बारीक घालून तेंचे कडेन दिल्ले आसा आनी ते डिमांड जर आयज सोमार पर्यंत आमचे कितें आसा ते पास करिना जाल्यार आमी फुडलो विचार करतले. सुप्रीम कोर्टाक पर्यंत आमी चॅलेंज करपाक सोदता. आणि तुम्ही हे डिमांड आज कोणाक दिले? आयज एका कलेक्टराक दिल्या तशेंच आमचे आमदार आसा तेकाय बीन आमी दिता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टरमाइंड कोण हाचो पर्दाफाश जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करात अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाणें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केला. पळयात पुराय बातमी. कांय दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान खान IRB पोलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकेचे मजतीन फरार जालो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत बॉम्ब घालो. जाल्यार सिद्दीकीचे व्हिडिओक इतले म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवप टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टरमाइंड कोण हे सत्य उक्ताडार येतले. हांव काय शर्लॉक होम्स वा डिटेक्टीव न्हय, मात असली प्रकरणां गोंयांत खपोवन घेवचें ना अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. असल्यो वेवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपा जाय. ते एक्चुअली म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडल्या कळटलें की हाजे फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर माइंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो ते सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट. इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर गोवा. पण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हातून जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्री 100% योग्य ते डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा. एकोडून खंय तरी काही राजकारण्यांचे नाव येतात ते काही गुंतलेले आसा. काही पुलीस अधिकाऱ्यांचे नाव आसा. आमी राजकारणान आसा. हांव शर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिवूय न्ही. ज्या तरेन येतले ताजे प्रमाणे एक्शन जातलें तें सांगलां. सो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपोवन घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना. आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी तरी भायर न उलयता. मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन. 2 पार्ट आसता. एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल एंड यू पुट युअर पॉयंट्स. सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट. यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी. आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता. आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा. क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान फरार जाल्लो गुन्यांवकार सुलेमान खान हुबळीत लिपून आसा अशी म्हायती मेळटा. देखून बेगोबेग सुलेमानाक अटक करा म्हूण कर्नाटकचे गृहमंत्री G. परमेश्वर हांकां पत्र बरयलां अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. गोंयची सुवेवस्था हातीभायर गेल्ली आसा अशें पाटकराचें म्हणणें. गोंय राज्याचे गृहमंत्री जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसा हांचेर आमकां आतां मातूय विश्वास उरलेलो ना. कित्याक एक अपराधी जाचेर 15 क्रिमिनल केसी आसा तो गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचांतल्या सेलांतल्यान पळटा. हाज्या फाटल्यान
जे ताजो व्हिडिओ आयलो आणि जी मिडिया रिपोर्ट्स आयली की तो खंय तरी हुबळी गेला आणि हुबळीच्या परिसरात तो आसा. ताच्या उपरांत एक व्हिडिओ आमच्या पदाधिकाऱ्यान जो आम आदमी पक्षाक आयिल्लो तो रिलीज केलो आणि त्या व्हिडिओ भितर सुलेमान सिद्दीकीन खानान सांगलें की आपल्याक गोंय राज्याच्या पुलिसांनी पळयलो. गोंय राज्याच्या क्रायम ब्रांचाचो SP, DYSP, इतर काही IRBचे कॉन्स्टेबल, क्रायम ब्रांचाचे कॉन्स्टेबल असे 12 पुलीसवाल्यांनी ताका गोंयच्यान हुबळी पळोवपाक मदत केली. ताणें गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर जोशवाचें नांव घेतलां. सो ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयलां की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आणि ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगला की ताका शूटआउट करतले, ताका मारून उडयतले, ताका लागून कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरान हुबळीच्या परिसरान जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आणि जे जे तांणी नांवां घेतल्या ते जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरीक आपोवचें. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभुगांवकर हाचेर पुलिशेन गुन्यांव नोंद जाला. पूण ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणात ज्या नगरसेवकाचे नांव मुखार आयला ताच्या मात कसलीच चौकशी जाल्ली ना. गेल्या शुक्राराक फोंडा नगरपालिकेचो जो CEO आसा तेणी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर तक्रार नोंद केल्ली की आपले जे फोंडा नगरपालिकेन एक उत्पन्नाचो दाखलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडल्यान मेळिल्लो आसा आनी तो दाखलो जो आसा बनावट जावन आसा तेजी सही जी मारलेली आसा ती आपली न्हू, आपली बनावट आसा आनी स्टॅम्पूय बनावट आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी त्या संदर्भात जेन्ना पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट केले तेन्ना अशें दिसून आयलें की तो दाखलो जो आसा तो तेणी आपल्या चलयेचे GMC खातीर नर्सिंगाक एका एडमिशना खातीर तेणी तो लायल्लो आसलो. आनी हे संदर्भात जेन्ना गोमंतक टीवीन संपर्क केलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडेन तेन्ना तेणी सरळ सांगलें की आपल्या जो दाखला दिला तो शिवानंद सावंतान दिल्लो आसलो. जेन्ना ह्या संदर्भात शिवानंद सावंत हेजी जे एका विचारले तेन्ना तेणी सांगलें तो दाखलो आपल्यान दिवना. जो आपल्याक नाहक हितून वचपाचो जो प्रयत्न करता तेन्ना पुलीस जे इन्व्हेस्टिगेट करता ताका पूर्ण सहकार्य आपूण करतलो आनी तेजे जे कितें आसा पुलिसांक जे कितें जाय तें आपूण तांकां सांगतलो अशें म्हणून तेणी इन्क्वायरीक समोर सांगतलो म्हणून सांगलेलें आसा. जेन्ना ह्या संदर्भात तेन्ना आज अशें दिसून आयलें की फोंडेचो जो PI आसा विजयानंद कवळेकर यांनी हो दाखलो GMCन लायला आनी तो दाखलो बनावट आसा, बनावट दाखलो खंय तरी लायला म्हणून प्रोड्यूस केला आनी ताका लागून तेणी आयज सदानंद प्रभुगांवकराचेर तक्रार दाखल केल्ली आसा, गुन्हा नोंद करून घेतलेलो आसा. जेन्ना शिवानंद सावंत म्हणटा की आपल्यान तो दाखलो दिवना तेन्ना आपूण पुलिसांक खंयच्याय एका समोर वचपाक तयार आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भात परत आमी PIक विचारलें की तेणी PIन सांगलें की तेणी तो दाखलो लायल्लो आसलो म्हणून ताका आमी सद्याक तेजेर गुन्हा दाखल केला, ताका आमी सद्या ताब्यात घेतले अशें सांगलें. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केळेकर. म्हापशा डांगी कॉलनीत भाड्याचे कुडीक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 5 लाखांचो मुद्देमाल वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. उजो लागपाचे नेमके कारण अजून कळूंक ना. फायर स्टेशन आमकां 21:40 म्हापसा कंट्रोल रुमान कॉल येयल्ले अंकिता सावंत म्हणून तेणी आमकां कॉल करून सांगलें डांगी कॉलनीन एक घरा उदक पेटलां. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमकां हवालदार आहा तो सुरज तो शेटगांवकर तेणी आमचे व्हेकल घेवन इमिजिएटली टर्न आउट केले. हांगा स्पॉटार येवन आमी ते पळयले एक जो घराक कितें उजो पेटलेलो. इमिजिएटली आमचे ड्युटी करून फायर फायटींग स्टार्ट केलें. फायर फायटींग स्टार्ट करता तेन्ना आमकां अशें जॉब दिसून येयलें की किचनान 2 LPG सिलिंडर आसलेले म्हणून पयल्या रुमान पेटलेले ताका. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग करून 2 ते सिलिंडर भायर काडले. एक तो सिलिंडर तो पेटलेलो तसोच भायर हाडून ताचो उलय पाडलेलो आनी आमी अशें आमचे नदरेक येयले तो वयलो उदक आहा तो तेजे आनी जे रुमान आसा थंय कितें पास जातालो म्हणून इमिजिएटली त्या रुमान वचून आमी फायर फायटींग केलें आनी जे वयर उदक पेटलेलो तो पाडलेलो. त्या रुमान आमकां एक LPG सिलिंडर मेळ्ळो आनी तो सुद्दां सेफली भायर काडले. टोटल 3 LPG सिलिंडर आमी भायर काडला
हे म्हणटा ते 2 ते रूमाचे आहा म्हणटा ते 70 to 80% लॉस कितें जाला आतां हे लॉस कितले आहा ते तेणी आमकां अजून दिवंक कितले लॉस कितल्या प्रमाणे फुडें कितें आहा तें आमकां कळटा. आप रहती थी वो रूम में, क्या क्या अभी लॉस हुआ है आपका? 2 मंगलसूत्र था, 2 कान में का था, एक पहले को जो चढ़ा हुआ हार था पति के घर पर का, ये हम बनवाई थी झुमका उनका, और LIC के 3-4 कागज था। हर महीना में हम लोग 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार भरते हैं, इसका 4 हज़ार उसको 4 हज़ार, हमारा 14 हज़ार, पति के 14 हज़ार, हमारा 14 हज़ार के LIC के कागज था। कैश पैसा था, कैश भी था। हाँ। अभी आपने जब फायर लोग आए थे तब आपने देखा, ढूंढा, कुछ मिला है? हम आए थे तो ढुकने नहीं दिया, लो आग जलता था। सो अभी पूरा जल के राख हो गया। हाँ, कुछ नहीं देखा, हमको घर जाने नहीं दिया लो। अभी क्या लगता है कितना लॉस हुआ है आप लोगों का? अगर सोने के रेट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब 12 लाख के ऊपर ही रहेगा, और कैश वो अलग अलग इसमें रहता है ना, डब्बे में रखे रहते हैं, तो उसके वो अप्रोक्सीमेट बता ही नहीं सकते, क्योंकि मम्मी का जितना पगार मिलता है उसमें से 1000 रुपये ऐसे से एक तो इसमें डब्बे में रखा रहता है, और एक अलग से जो कैश होता है वो फाइल्स में रखा हुआ था, तो वो सब जल गया, सब जल गया। ये कब पता चला आपको, आग कब लगी? ये भाभी ने फ़ोन किया था कि आग लगा है, वो मतलब 9:15 के आसपास, उसके बाद ही। कैसे लगा, कुछ बताया? वो क्या कहते हैं, बिजली का तार होता है ना, उसका शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से हुआ है। 13, 14 आणि 15 डिसेंबराक टोकाटोरो इंडोर स्टेडियम नवी दिल्ली हांगा 3री ऑल इंडिया इंटरझोनल टुर्नामेंट आणि ऑल इंडिया सब ज्युनियर नॅशनल कराटे चॅम्पियनशीप उमेदीन जाली. ह्या चॅम्पियनशिपीन गोंयच्या भुरग्यांनी बरी कामगिरी करीत पदकां हासील केली. अर्णव ओलीक कातांत भांगरा पदक फावो जालें, जाल्यार अर्थव शिरोडकर फट्टेक उमेदीन भांगरा पदक फावो जालें. दक्ष साळगांवकराक कांतांत रुपया पदक, जाल्यार विहान चोडणकर, रुद्र हळणकर, प्रतीक शिंदे, विराज नायक, युक्ता नागवेकर हांकां कुमेदीन कांस्य पदक फावो जालें. हे सगळें शक्य जालें ते आमचे मार्गदर्शक सेन्से ओंकार गोटणे आनी सेन्से साई गोटणे, तशेंच खास करून टिकेजीची संघटनात्मक भावना आनी टिकेजीच्या दरेका वांगड्यांचे मार्गदर्शन आनी आदारा शिवाय ही मेडलां घेवप शक्य नासलें, अशी प्रतिक्रिया पदकां फावो जाल्ल्या भुरग्यांनी दिली. सनबर्नाक म्हजो सदांच विरोध आसा. इतले म्हणीत लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.